नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. त्रिनिदाद आनी टोबॅगोची यशस्वी भोंवडी करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज अर्जेंटिनाची राजधानी बुनो एर्स ह्या शारांत दाखल जाल्यात. अर्जेंटिनाच्या राजशिष्टाचार आनी परंपरेप्रमाण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां येवकार दिलो. आपल्या अर्जेंटिना भेटेर प्रधानमंत्री अर्जेंटिनाचे स्वातंत्र्यवीर जनरल सान मार्टिन हांच्या पुतळ्याक आर्गां ओंपतले. आयज सांजे अर्जेंटिनाचे राष्ट्राध्यक्ष झेवियर मिली हांणी आयोजीत केल्ल्या येवकार सुवाळ्यात प्रधानमंत्री वांटो घेतले. ते उपरांत बोका ज्युनियर्स ह्या नामनेच्या फुटबॉल मैदानाक प्रधानमंत्री भेट दिवपाचे आसात. अर्जेंटिना हो भारताचो मुखेल वित्तीय भागीदार आशिल्ल्या कारणान दोनूय देशांच्या सहकार्याक हे भेटीक लागून नेत मेळटलो असो हावेस आसा. अर्जेंटिनात पावचे पयलीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी त्रिनिदाद आनी टोबॅगोच्या संयुक्त संसदेन उलोवप केलां. तांणी आपल्या उलोवपांत भारत आनी त्रिनिदाद संबंद, लोकशाही मुल्यां आनी दोनूय देशां मदीं आशिल्ल्या इतिहासीक सांस्कृतीक नात्यांचेर उजवाड घालो. 180 वर्सां आदल्यो भारतीय स्थलांतरितांच्यो यादी काडून दोनूय देशां मदीं आशिल्ले संबंध अदीक घटमूट जातले असो हावेस प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायला. लीडर को दिए जाना हमारे विशेष संबंधों की गहराई को दर्शाता है। यह संबंध हमारे साझा इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर पर आधारित है। 180 साल पहले भारत से जो लोग यहां आए थे, उन्होंने हमारी मित्रता की नींव रखी थी। भले ही उनके हाथ खाली थे, किंतु उनके मन भारतीय सभ्यता, संस्कृति और विविधता से समृद्ध थे। उन्होंने आपसी सौहार्द और सद्भाव के जो बीज बोए थे, वे आज त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रति, उनकी प्रगति के प्रति और समृद्धि के रूप में साकार हो रहे हैं. 5 राष्ट्रांच्या भेटीच्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका त्रिनिदाद आनी टोबॅगोचो सर्वोच्च राष्ट्रीय सन्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद आनी टोबॅगो दिवन भोवमानीत केला. राष्ट्रपती क्रिस्टीन कार्ला कांगालू हांच्या हस्तुकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका हो सन्मान भेटयलो. अशा प्रकारचो भोवमान मेळोवपी विदेशांतले ते पयलेच फुडारी जावन आसात. आपूण हो सन्मान भारत आनी त्रिनिदाद देशाच्या इश्टागतीचे प्रतीक म्हणून स्वीकारता अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगले. ग्लोबल साउथ सहकार्य वाडोवपाचो प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार निश्चय केलो. ह्या सन्माना सयत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका आंतरराष्ट्रीय पावड्याचेर मेळिल्ल्या पुरस्कारांचो आंकडो 25 पावला. मुंबई उच्च न्यायालयात आयोजित केल्ल्या खासा सत्कार सुवाळ्यात भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई हांणी आपल्या भावनीक उतरांनी बॉम्बे बार असोसिएशन, सहकारी वकील आनी न्यायवेवस्थे खातीर कृतज्ञताय उक्तायल्या. बॉम्बे बार असोसिएशन ही संस्था म्हळ्यार विचारवंत घडोवपी मातृ संस्था आसा अशा उतरांनी सरन्यायाधीशांनी ह्या संस्थेची तोखणाय केली. भारताचे सरन्यायाधीश जाल्ल्या खातीर तांचो भोवमान आयोजीत केल्लो त्या वेळार न्यायमंत्री गवई उलयताले. संविधान हे आमचे निमाणे मार्गदर्शक तत्व आसा. न्यायाधीश म्हण आमची जापसालदारकी फकत अधिकारांची न्हय जाल्यार कर्तव्याची आसा अशें सांगून न्यायालयाची रिती आशिल्ली पदां भरल्या उपरांत प्रलंबीत खटल्यांचेर नियंत्रण येतले असो हावेस तांणी उक्तायलो. ह्या कार्यावळीक न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता, मुखेल न्यायमूर्ती आलोक आराध्ये तशेंच ज्येष्ठ वकील व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले. भारत सध्या 153 देशांनी खेळण्यांची निर्गत करता. हे यश थळाव्या उत्पादकांनी दिल्ल्या फाटबळाक लागून शक्य जाला अशी माहिती केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल हांणी दिल्या. नवी दिल्लीत आयोजित केल्ल्या 16व्या टायबीज इंटरनॅशनल प्रदर्शनात ते उलयताले. थळाव्या उत्पादकांचो दर्जो, नवकल्पना आणि स्टार्टअप्सांच्या योगदानाक लागून भारतातल्या खेळण्यांच्या उद्देगात क्रांती घडोवन आयल्या अशें तांणी सांगलें.
भारतीय बाजारपेठ आता आंतरराष्ट्रीय मळाचेर प्रभाव घालपाक लागल्या। भारतीय उत्पादनाक मेड इन इंडियाची जोड मेळ्ळ्या कारणान स्वतंत्र वळख निर्माण जाल्या अशें मंत्री गोयल हांणी स्पष्ट केला। टॉय इंडस्ट्री को अलग अलग स्टेट की अलग अलग पॉलिसीज है वो, और साथ ही साथ हम केंद्र से भी सहयोग देना चाहते हैं। दोनों मिला के मेरा मानना है कि हमारी टॉय इंडस्ट्री में अभी भी इतना सामर्थ्य है, इतना पोटेंशियल है, इतना ज्यादा संभावनाएं हैं, इतना बड़ा डिमांड है कि हम आज की स्थिति से 10 गुना बड़ा हो सकते हैं अगले 10 सालों में। नवी दिल्लीत आयोजित केल्ल्या जीएसटी काउन्सिल मंत्री गटाच्या बसके खातीर राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत गेल्ल्या मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी माहिती प्रसारण, आयटी आणि रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांची भेट घेतली। ह्या भेटेत तांणी कोंकण रेल्वेची पायाभूत सुविधा वाडोवप आणि सुधारित कनेक्टिव्हिटी ह्या सारख्या गजालींचेर भर दिवपाची मागणी केल्या। केंद्रीय मंत्र्यांच्या प्रतिसादाक लागून कोंकण रेल्वेच्या विकासाक नेट मेळटलो असो हावेस मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला। ह्या नवी दिल्ली भेटेत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केंद्रीय पर्यावरण आणि राना मंत्री भूपेंद्र यादव आणि उद्देग आणि व्यापार मंत्री पियुष गोयल हांची लेगीत भेट घेऊन वेगवेगळ्या विशयांचेर भासाभास केल्या। फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरात डॉ समीर मनोहर जोशी आणि डॉ प्रथमेश कोटागी हांणी बरयल्ल्या आयुर्वेद सर्वसामान्यांसाठी भाग 1 आणि भाग 2 ह्या पुस्तकांची विमोचन कार्यावळ आयोजित केली। ह्या कार्यावळीत खासा सोयरे म्हणून उदकास्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार, NRI आयुक्त नरेंद्र सावयकार आणि आयुर्वेद मळावेल्यो आदरणीय व्यक्ती डॉ अनुरा बाळे हाजीर आशिल्ल्यो। सामान्य लोकांमदी आयुर्वेद ज्ञानांचो प्रसार आणि प्रचार जावचो हे खातीर ही कार्यावळ आयोजित केल्ली। सुरवेक दिवली पेटोवन कार्यावळीची सुरवात जाली। डॉ प्रथमेश कोटागी हांणी येवकाराचे उलोवप केले, जाल्यार डॉ समीर मनोहर जोशी हांणी पुस्तकांविशीं माहिती दिल्या। मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी आधुनिक काळात आयुर्वेदाचे महत्व स्पष्ट करून सांगले। बरें आरोग्य मेळचें अशें म्हणून त्या पुस्तकांत उरपाक जायना, त्या पुस्तकांतल्यान समाजाकडे वचपाक जाय। पण म्हणजे स्वतःचो अनुभव फाटल्या इतल्या वर्सां काम करतना समाजा भितर काम करता आसतना समाजाक कळतय पण वळत नाही। आमकां सगळी खबर आसा हे पीक जाल्यार आसत नाही, ते खाल्ले जाल्यार तसत नाही, पण आमकां ते तितली पुरतेंच उरता। आमचें मन जें आसा पळय न्ही, तें मन हे संवसारांत समाजाक तशें आयलें, शरिराचो विचार करना, ते सामकें म्हणजे कशें म्हणटा अशें ह्यावटच्यान त्यावटच्यान सामकें धुंडायत रावता। हे करपाचें ते करपाचें अशें करपाचें आनी ह्या हातूंत भितर आमचे शेत कशें हाडचें किंवा आमचे आयुश्य कशें हाडचें ह्या बद्दल विचार करनात। आनी म्हणूनच लक्षात घेयात की आयच्या दिसाच्या निमित्तान म्हजी विनंती आसा की सुजलम सुफलम गोवा करता आसतना आरोग्यशील असो गोवा आमी लावपाक जाय। ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकार हांणी लेगीत ह्या वेळार उलोवप केलें। 10 ऑगस्टाक ताणें पयलें पुस्तक प्रकाशीत केलें आनी ताणें सांगलेलें की आपूण फुडल्या वर्सा दुसरें करतलो म्हणून। म्हाका दिसता तेका कशें जमता कळना, कारण तो फुडल्या वर्सा आयजूय ताणें सांगलां परत फुडल्या वर्सा आनी एक पुस्तक प्रकाशीत करतलो म्हणून। आतां आपलो तो शिकयता वेवसाय आसा तेजो आनी त्याच बरोबर एक पुस्तक बरयता, सगळ्यात तिनान तो टायम कसो काडटा म्हाका हें लक्षांत येना, पूण म्हाका दिसता की एक जिद्द आसत जाल्यार मनीस हें करपाक शकता। आनी ती जिद्द डॉ समीर जोशी महाराष्ट्रात हिंदी सक्ती विरोधात शिवसेना, उबाठा आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हांणी एकठांय येवन मराठी भाषेच्या संरक्षणा खातीर विजयी मेळाव्याचे आयोजन केल्ले। मराठीचे रक्षण आणि अस्मिताय तिगोवन दवरपाचो निश्चय ह्या मेळाव्यात मराठी मोगींनी केलो। सुमारे 19 वर्सां उपरांत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे एकामाचेर आयिल्ले। दोन्ही फुडाऱ्यांनी मराठी माणसाच्या हक्का खातीर एकठांय येवपाचो निर्धार उक्तायलो। एक भाषा उभी करायला खूप प्रचंड तपश्चर्या लागते, खूप लोकांची मेहनत असते। आज तुम्ही सगळेजण मराठी म्हणून एकत्र आलात, आज महाराष्ट्रामधला तमाम मराठी आज मराठी म्हणून एकत्र आला। टाळ्या वाजू नका, मी काय सांगतोय नीट ऐका। याचा पुढचं राजकारण ह्यांचं पंढरपूर नगरीत फाल्यां जावपी आषाढी एकादशीच्या फाटभुंयेर तयारी तेंगशेर पावल्या।
ह्या वर्सा सुमार 20 लाख भाविक पंढरपुरात श्री विठ्ठलाच्या दर्शनाक येवपाचे आसात। आता मेरेन 10 लाखा परस चड भाविक पंढरीत दाखल जाल्यात आणि आयज राती मेरेन सगळ्या संतांच्यो पालख्यो विठुरायाच्या दर्शना खातीर पंढरपुरात पावपाच्यो आसात। मुखेल शासकीय महापुजे खातीर मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस आयज सांजे पंढरपुरात येवपाचे आसात। विठ्ठल मंदिर वाठार, नगर प्रदक्षिणा मार्ग आणि चंद्रभागा घाट भाविकांनी फुलून गेला। गोयातल्यान लेगीत व्हडा प्रमाणात विठ्ठल भक्त विठू नामाच्या गजरात वारीतल्यान पंढरपुरात पावल्यात। मजगती पेडणे म्हालातल्या मोर्जेच्या पीटर अल्वारिस मेमोरियल स्कूल आणि सरकारी माध्यमिक विद्यालय देऊळवाडा ह्या शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी आषाढी एकादशीच्या पूर्वसंध्येक मोरजाई देवीच्या वाठारात दिंडी काढून भक्तिमय वातावरण तयार केला। तातूंत दोनूय शाळांचे विद्यार्थी आणि शिक्षक व्हडा भक्तिभावान वांटेकार जाल्ले। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात। ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। तसेच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक उपलब्ध आसा। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नाव आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवपाक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया आज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात। नमस्कार।